सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वळवल्लासा जीवनात तुझ्या सर्गीच्या जीवनात तुझ्या सोमिया उर्फे आम्ही आयल्या भक्ती तुका मी हसिता काळजात मनात एक जाण तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका मी भेटयता. मगर बाबनीनो तुमकां समेस्तांक ह्या दिवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. क्रिस्त येण्याच्या काळाचो तिसरो आयतार आज आमी आचरण करतना एका मनाची काळजाची जावन निमित्ताचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. विशेश करून आयच्या दिसा आमी मागता आसतना जे कितें इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या ते सर्व इरादे सोम्या मुखार दवरया. सोमी जे सुख संतोष समृद्धी आमच्या जिवीत रुतार जावं दी. कशें सोमी एक बाळूक जावन ह्या संवसारी जल्मलो आनी शांती हाडून आयलो, तशी शांती आमच्या कुटुंबांत निरंतर रुतार जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. आयच्या दिसा ह्या संदर्भार देवान आपणाक केल्या उपकारां करगसून मिसाचें बलिदान भेटयतात. मरिना आनी मरीशा मास्करेनस नित्यादर वडो, तशेंच रोहन आनी ठीना रोड्रिगेस वेलंक आनी वडो तांच्या विरोध विशेष करून मागता आसतना देवादीन लुईस आनी स्टेला डिसोजा आमी दिता फ्रांसीस डिसोजा रुजाई वडो तांचेर ते बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक सांगाता जमलेल्या आमकां उल्हासान जेजूची शुभ वार्ता परगटूंक आनी खालतेपणान जेजूच्या येण्याक तयारी करूंक आयची देवस्तुती आपोवणें दिता. देवान आमकां हर एकल्यांक वेगवेगळे आपोवणें फावो केला आनी ह्या सर आपोवणेची मूळ जावन आसा क्रिस्ताक ह्या संवसारार परगटचे. ह्या आपोवणेक सरी जावन जियोंक आनी आमच्या उतरां आनी करण्या मुखान क्रिस्ता परगटूंक पेसाडया. मुगल बाबणीनो आमकां हर एकल्यांक एक आपोवणें लाभलां. आपोवणें विशेश करून ज्या ज्या बेसांत आमी आसा त्या बेसांत आमी सोम्याक साक्ष जावंक आनी सोम्याच्या आजारपणांत आमी मेतेर जावंक आनी सोम्या परगट करूंक जाय म्हणलें मिसांव आमची विशेष करून ह्या संदर्भार पवित्र सभा आमकां दिता. ह्या मिसांवांत खरेपणी वांटेली जावंक देवा स्वादार करपा विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. चड काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मगळ जेजू तुज्या उतरां मारिफात निरंतर तुजे मिसां परगट करूंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. ते पोटी ह्या उतरांचो तिरस्कार केल्ल्या खातीर तुका आमी दूख दिलां. पश्चातापन बोगसणे मागोवन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. सोम्या जेजू पवित्र संस्कार
विशेष करून आमच्या पोवण्याक सकत दितात ताजे सक्तेन तुका परगट करूंक तुका सक्सेस जावंक तूं आमकां पळयताय. हे संस्कारांनी फावो तो भाग आमी घेवंक ना. तुका अखमान केल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. सो मी पश्चातापन भोगसने मागोवन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. मोगळो जेजू एकामेकाचो मोग एकामेकाची सेवा तुज्या मिसांव असो वांटो. आमी तुज्या ते बोटी हो मोग वांटूंक सेवा करूंक फाटीं सरल्या हांव. स्वार्थी जाल्या हांव, रागीचे जाल्या हांव, गर्वी जाल्या हांव. ह्या मुखांतर जायते पातक आमी केल्लें आसा. सोम्या पश्चातापावन भोगसने मागोवन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. तकली बागोवया. देवाची काकूळट म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर सनेचेर ह्या संदर्भार मागी हांव. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बोर दोळे धांपया. आमच्या गरजां खातीर ते सांगो खातीर आमी विशेश करून मागया. हे हृदय घेवन मिसाचें बलिदान भेटयतात. हे हृदय बसोवत मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबे काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रेगून रावता. येदो वर्तो सोडवंदार आमकां हाडता तो आनंद भोगोंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमोंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. झेफानिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सियोनाचे दिवे संतोशान बोबमार. इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुसलेमाचे दिवे संतोश बरी जा. सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केल्या. तुज्या दुस्मनाक ताणें पाटी दावंडयल्यात. इस्रायेलाचो राय सर्वेस्पोर तुजे मदें आसा. तुजेर आनीक विघ्नां येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटलें. सियोना भियेनाका, तुजे हात गळोवंक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा. जैत दितलो झुजारितो. तुजे विशीं तो आनंद बरी जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. संतोष पापा उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोधे कोरोस व्हरतो. संतोष पावा उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे कोरोस व्हरतो. आपले दिवस मुजो तारो ताका जर पातेन म्हाका भिरांतसना. कित्याक सर्वेस्पर मुजे पण तोच म्हज्या किर्तनाचे म्हण. वय तोच म्हजो सडवंदा. संतोष पावा उल्हास करा.
इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें करोस वतो. सडवणाचे झरींतले संतोषान हुदा काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पर गितां गाया ताचे नांव हरसिया. सकट परसा ताची विस्मिता कळीत करा. ताचे नाव श्रेष्ठ म्हणून परखट करा. संतोष पावा उल्हास करा इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें करोस वतो. संतोष पावा उल्हास करा इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें करोस वतो. सांत पावलून पिलिपेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता, संतोष पावा. तुमचे बळेपण सोमेस्त मनशांक कळीत जावं. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच कंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जाणवेन आटोवंक नजो जाल्ले तें देणे देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत करतली. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडकार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परासो प्रेरकत्म मुझेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. भगवान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो बोल लोकांच्या जम्यांनी सुवां लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय म्हण तो म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं. आनी जेवूं खावंक कांय पुरतें आसलेलोय तशेंच करूं. थोडे सुगागारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हण तो म्हणटाय. ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चित केल्ले प्रास चडीत वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करी जाय म्हण तो म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, कोण मनशाकी जुलम करिनाकात. कोणायचेर फटफिर्याद माडिनाकात. तुमकां कितली दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया. लोकांचो अत्रेग आतां वाडोवन येतलो आनी जुवां सुकाय क्रिस्त गायी म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासून जुवां सगळ्यांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा. ताच्या वणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें हातान धरलां आनी तो आपली दानी आसून नितळ करतलो. आपलो गोंव तुप्यांनी भरतलो
पूण पोल पलवनात असल्या उज्यान घाल नासतलो असली हेर जायती शिकून दिवना जो हांव लोकांक सुवार्ता परगट करतालो देवाचें उतर वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो काही थोडीं भुरगीं आसात भुरग्यांनो ऐसो क्रिस्त्यानाच्या काळाचो तिसरो आयतार न्ही गे आयच्या आयताराक एक नांव आसा कसलो आयतार खंयचो संतोषाचो आयतार कितें हां आज एक थंयसर वात पेटयली खंयच्या कलराची वात पिंक म्हळ्यार गुलाबी कलराची वात पेटयली सुरवेले दिसा एक वात पेटयल्ली ती खंयची जांबळी कलराची दुसऱ्या आयतारा वात पेटयली खंयची जांबळी कलराची पयल्या आयताराचो संदेश कितें बरवसो दुसऱ्या आयताराचो जांबळी कलर संदेश कितें मोग बवर्त आनी मोग बवर्त आनी मोग बवर्त आनी सेवा पुरसो आनी आयसो हांगासर आसा आयची वात खंयची गुलाबी कलराची वात आमी पेटयली आनी ह्या वातीचो अर्थ कितें संतोषाचो आयतार आसा संतोष कित्याक संतोष आमी आनी थोड्या दिसांनी सोम्याच्या जल्माची परब आचरण करता सोम्याक आमी स्विकार करता सोम्या संगी आमी संतोषता पळया आनी हांगासर आयच्या दिसा ही वात पेटयता आसतना शेफर्ड्स कॅन्डल म्हणटा ताका गोल्ड्याची वात म्हणटा आमी हांगासर कितें आमकां एक आपोवणें आसा हांगासर एक त्याग मायाचें जिवीत जिवंक सॅक्रिफिसाचें जिवीत जिवंक आमकां हांगासर आपोवणें आसा आपोवणें आमकां हर एकल्यांक एक आपोवणें आसा देखून ह्या आपोवण्याक सहा जाल्लें जिवीत आमचें थंय जिवंक आसा देखून हाचें पयलें वचप झेफानिया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी आयकता तुजे उदेशी सर्वेस्पोर संतोषपुरी जातलो म्हजे उदेशी सर्वेस्पोर संतोषपुरीत जातलो म्हजे उदेशी सर्वेस्पोर संतोषपूर जावंक कितें जायचें म्हजे उदेशी सर्वेस्पोरान संतोषपुरी जायचे जाल्यार कितें करी जाय हाचे सुवातेंत त्या जाणांनी येवन म्हळें आमी कितें करी जाय आमी कितें करी जाय पयल्यान पयलें थंयसर थोडे आयले थोडे लोकांचो जमो आयलो आनी म्हणालो आमी कितें करी जाय जुवांव लागीं जुवांव कोण जाणा तुमी पोर सांगलें आमी तुमकां न्ही गे पळय गे जुवांव कोण जाणा जुवांव विशांत तुमकां पोर हांवें सांगलां तो एक महान मनीस आमचो मल्ल्या पैकी ताचे प्रासवर तो दुसरो ना सुमयन असं म्हणलें तें आनी हाचे लागीं येवन विचारतात लोक विचारता आमी कितें करी जाय सर्वेस्पराक संतोष बरीत करी जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय आनी हांगासर जुवांव म्हणटा तुमच्या मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिव कळ्ळें गे म्हळ्यार आशिल्ल्यांतले नातलेल्या लागीं वांटून काण घेया कोणाक जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं नातलेल्याक वांटून दिवं जेजून हें शिकयलें न्ही गे जेजून शिकयलें वय गे न्ही जें कितें तुमी म्हज्या भावा भयणी एक कप शेळें उदक दितात ताचो प्रतिफळ तुमकां सुखसो ना पळया निमाण्या जडतेच्या दिसा त्या ओपार सांगून जेजू कितें म्हणटा त्या जडतेच्या दिसा तो राय येतलो आनी तुजी जडती करतलो आनी तुमच्या मदें 2 वांटे करतलो उजव्याक आसल्या म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडल्ल्यान वय गे आशिर्वाद पडल्ल्यान कित्याक हांव बुकेल्लो
तुमी म्हाका खावंक दिलें बळ्या. हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरण दिलें. हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली. हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा केली. पळया भोव अपुर्बाचे लिसांव जेजू आमकां हांगासर दिता. कित्याक तुजे लागीं आसलें तें नातिल्ल्यान थंय वांटून घे. देखून माथेवाच्या वांजेलांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू म्हणटा जर तर तुजो एकलो दोगलो इसारतो जाल्यार शेर्ट इसारतो जाल्यार तुजो दोगलोय खांडी. एक मैल तुज्या सांगाता सोलोंक एकलो आपयता जाल्यार 2 मैलां चल. पाटी करनाका. पुंक्याक मेळ्ळां पुंक्याक दी म्हणल्यार एक संदेश जेजू आपल्या सुवार्थेन दिता आसतना तसो संदेश आज ताचे पयलेंच जो हांव लोकांक सांगता तुमी एकामेका थंय वांटून जियेज. वांटून आसल्ल्यांनी नातिल्ल्यान थंय वांटून जियेज. देखून तुका पोट भरून खावंक आसा जाल्यार तुवें कितें करी जाय नातिल्ल्यांक इल्लें दी जाय. कोरोनाच्या टायमार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो न्ही कोरोनाच्या टायमार कोरोनाच्या वेळार थंयसर घरांनी कांय नातिल्लें. अंगडी दुकानां पुरा बंद आसल्यो. हे संदर्भार जायत्या जाणांनी आसल्ल्यांनी नातिल्ल्या लागीं वांटून घेतलां न्ही. हां तांदूळ जावंक पुरो पियाव जावंक पुरो रांदोळी जावंक पुरो नाल्ल जावंक पुरो मिरसांग जावंक पुरो आनी कितें दाळ जावंक पुरो जायत्या जाणांनी इगर्जे लागीं हाडून दिल्लें आनी तें वांटेकर सगळ्यांनी वांटलां. कितलें बरेंपण पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. हें खंय तावन आयलें असलें उदार म्हण. जायते जाण आसात आपलो जल्मदीस आचरण करतात आनी म्हणटात फादर हांव केक कातरना घरा कांय करना म्हजे लेकार एक जेवण दिया. शुक्राराचे लोक जेवून दीत. पळया कांय थोडे वचून हांव व्हडलें गड्डाड्यान म्हजो संभ्रम चलयना. खंय कोणी आश्रमांत वचून तांच्या संगाता वचून बसून आनी केक कातरन हो संभ्रम चलयता. पळया हें खंय तावन आयलें बरें मन. जेजू म्हणटा तुजे लागीं आसा तें नातलेल्यांक दी. नातलेल्यांक दी आसलेल्यांक दी नाका नातलेल्यांक दी आनी तुका देव बरो नमतो मापान दितलो. तूं तुज्या फंक्शनाक आपयतना कोण तुका पाटी आपोवन जेवण वाडटा तांकां आपय नाका. कोणाक पळय पाटी आपोवन जेवण वाडूंक साध्य ना तांकां आपया न्ही. थोडे फावटी अशें आसता न्ही आमी एकल्याक आपयोवन जेवण केलें जाल्यार तोय रिणकार जाता. देखून तो एक दीस आमगेरे म्हणटा न्ही वय गे न्ही. हां तातूंत तें गिव एंड टेक. हांवें दिलें तुवें दिलें हांवें दिलें तुवें दिलें. देखून हातूंत कांय वर्तें ना. देखून कांय वर्तें जायचें जाल्यार तुवें कोणाक आपय जाय ताका तुज्या घरा आपोवन वाडूंक थांक ना. तसल्यांक आपोवन वाड. तो उडास दवरतलो तुज्या पासून मागतलो आनी तुका आशिर्वादां लाभतलीं. असलें जिवीत जिवंक आज स्नानीक जुवांव हांगासर लोकांक आपोवणी दिता. दुसऱ्यान थंयसर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे सुंगागार आयले. सुंगागार सूंक वसूल करतले टॅक्स वसूल करतले आयले जेजू लागीं जुवांव लागीं आयले. स्नान घेवंक आयले पुरा. स्नान घेवंक येताले. स्नान घेवंक येता आसतना म्हणटाले आमी कितें करी जाय न्ही. थोडे फावटी आमी विचारता न्ही भलायकी जोडची जाल्यार कितें करी जाय न्ही. बरें मार्क्स काडचे जाल्यार कितें करी जाय न्ही. बरें सिंग करचें जाल्यार कितें करी जाय. बरें वाजयचें जाल्यार कितें करी जाय विचारता की ना आमी विचारता कितें करी जाय आनी आमकां माहीत मेळटा आनी माहीत मेळ्ळ्या वेळार आमी तरबेती जाता. देखून हांगासरी तशेंच स्नान घेवच्या लोकांनी जुजवांक लागीं विचारचें आसा आमी कितें करी जाय म्हूण म्हणटाय. लोकांक ताणें म्हळें तुमी आसले एकामेका तें वांटून काण घेया. सुंगागारांक ताणें म्हळें तुमकां कितें थारायलां कितें तुमकां निश्चित केल्ले प्रास चडीत तुमी वसूल करिनाकात. तुमकां निश्चित केल्ले पास चडीत तुमी वसूल करूंक नजो. एका घराचें टॅक्स 100 रुपया आसा जाल्यार 100 रुपया काणे 200 रुपया काण घेनाका. कळ्ळें की तुका. आं कितें निश्चित केलां तितलेंच तुमी करा. सर्तीक तुमी घेवंक वचनाकात. बरें न्ही. हांगासर जेजू म्हणटा हांगा जुवांव म्हणटा हेरांचे सर्तीक वसूल करनाकात. अनितीन जियेनाकात. अन्यायान जियेनाकात. नितीन जिया. सुंकूल वसूल करनाका म्हणना तो. सुंकूल वसूल करनाका म्हणटा करनाका म्हणना. कित्याक म्हणजे तुजें काम तें तुका थारयलां कामाक आनी तुका कामाक थारयलां आनी इतलें तुवें खाण घेवचें म्हणा
वैगे वैगे न्ही थोडे पटी ते थोडे पयले पोस्टमॅन आसताले घरांनी येवन कितें करताले मनी ऑर्डर हाडटाले गव्हर्मेंटाचे मेळटाले 200 रुपये 400 रुपये मलगड्यांक न्ही गे ते घरा येवन दिनातले थंय आपयताले तांकां पेंटेन खंय म्हणी पदवारगी अंगडी बगलारगी आपयताले न्ही गे आपोवन थंय दिताले घरा हाडून दिल्यार पुरो 400 रुपये दिचे न्ही थंय हाडून दिल्यार ते तळकाले तांकां एक 90चे पयशे दिचे हाडले हां नातल्या तिकूच दिनातले आमी गेल्यार तिकूच दिनातले बाबा आपय रे म्हणटा जोर करताले ते येवन गेल्या उपरांत तांकां दोगी वचून पोस्टमॅनांनी वचून दोगी वचून 99 घालून येताले तांकां लाभ पळय तशें करूंक नजो तांकां कितें 400 रुपये दिवंक आसात ते दिवंकूच आसात तुवें तांचेर ती वसूल करूंक नजो आज तशेंच करतात थोडे सरकारी अधिकारी तशेंच करतात न्ही गे हां तुका गव्हर्मेंटाचे इतले काणकोण दिता म्हणटात आनी म्हाका ताचे इतले पर्सेंट तुवें दिचे म्हणटात आनी हांगासर 4 लाख मेळ्ळे जाल्यार तांदूळ 4 लाखांत 1 लाख तांकां वांटून येता आनी कितले मेळटा हांगासर 3 लाख मात्र आनी काम कितलें केलां तुवें 4 लाखाचें 1 लाख तुका रीण कोणें भितर गेले ताणें भितर गेले पळया हायवेचें काम करतले इंजिनियर म्हणटा तशेंच जाता आमकांय तशेंच जाला कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटात आमकां 100% पास जाता तातूंत आमकां मेळचे कितले 60% मात्र 40% येणे तेणे वता आनी आमचें काम करूंक आमकां साध्य जायना पेंडींग उरता काम आनी काम केल्लें बरें करूंक जायना आमी 60%च्या पयशांचें मात्र काम करी जाय पळया असल्यांक स्नानीक जो म्हणटा तुमकां कितलें थारायलां तितलें मात्र करा चड ते वसूल करनाकात तुमी अपराधी जातल्यात सगळींच्या राजा री कशें नात वय म्हज्या मोगाच्या बाबडे दुसरें हांगासर थोडे शिपाई येतात शिपाई स्नान घेवंक येतात आनी म्हणटात आनी आमी कितें करी जाय म्हूण म्हणटाय आमी शिपाई सैनीक आमी कितें करी जाय म्हणटाय तूं देखून हांगा स्नानीक जो कडक म्हणटा कोणीय मनशाक जुलम करिनाकात कोणीय मनशाक अपराधी म्हणून ठरयनाकात कोणाचेर फट फिर्याद मांडिनाकात तुमकां दिसपट्टी कितली पोड मेळटा तितली घेवन दोशी जाया कोणी एकलो हांव तुका लॉस दिता ताणें कांय सूख करूं ना ताका भितर घाल समा मार म्हणून ताचेर जे पयशे काडून तुवें भितर घाल अमायकाक शिक्षा दिवंक नजो ह्या शिपायांनी कितें केलें ह्या शिपायांनी स्थानीक जोवन सांगलेले शिपायांनी कितें केलें एक निरपराधी मनशाक अपराधी केलो गी ना जेजूक अपराधी केलो गी ना जेजूक तांणी मारलें गी ना जेजूक तांणी कुरसायलें गी ना पळया एक अपराधी मनशाक एक निरपराधी मनशाक अपराधी केलो निरपराधी मनशाचेर जुलूम चलयलें निरपराधी मनशाक जिवेशी मारलें तांणी लॉस घेतलें लोकां तावनो लॉन्स म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज अशेंच घडटा आमच्या समाजांत दुड्डीत दावा दोड्डप्पा म्हणटात न्ही पळय गे पयशे असले कितेंय करियेत कितले जाणां जशें मार तुका 2-3 दीस भितर बसयतात मागीर जुलूम मागीर तुका भायर हाडयतात आनी तुका जामीन दितात न्ही गे पयशे आसात तुवें पयशे आसून कुणी गेल्यार पयशे मुखार तुजे कांय अपराध नात पळया हांगासर स्नानीक जो कितें म्हणटा तुमकां दिसपट्टी कितली पोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया आज संवसारांत पयशे खातीर हेरांक अपराधी करचे आसा हेरांक जुलूम करचे आसा हेरांक थंयसर हेरांचेर फट फिर्याद मांडून ताका भितर घालचे आसात आज जैलान कितलेशे जण अपराधी जावन आसात तांणी कांय सूख करूं ना पूण व्हड दुडवादीक मनशाच्या हाताखाल अडचण हे मनीस भितर पडल्यात आनी कोण पळय निजायके अपराधी आसात ते कोण के आसात ते भायर आसात उक्त्यान उलयतात तांकां कोणूच आपडूंक वचना आज आमचे व्हडले राजकारणी आसात व्हडले मनीस आसात कितलेशे अपराधांचे ते आसात पूण कोणाक म्हणी बंद करतात ना पूण एक ल्हानशी एक चोरी केल्लो जावं पुरो ल्हानशी एक कांय एक सूख केल्लो जावं पुरो कितलेशे जण जैलांत कुसतात सोडवण एक आशेवन आसात न्ही गे जैलाची भेटकन तांचे लागी उलयल्यार कळटा म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या समजा असल्या संवसाराक सांपावल जुवांव स्नानीक जुवांव आमकां कितें करून उलो दिता
कोणी मनशाक जुलूम करी नाकात, कोणाचेर फट फिर्याद मांडी नाकात. तुमकां कितली दिसपट्टी पोट मेळटा ती घेवन दादोशी जाया. सडीत अशें नाका, दादोशी जाया तुमी. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी ह्या मिसाक आयल्या हांव देवाचें उतर आयकल्या हांव आनी आमी एक सवाल विचारूंक जाय. अद्वेंत काळाचो तिसरो आयतार आमी संपतलो. तिसरो काळ मुक्तिलो आमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? आयच्या दिसा सोम्याच्या जल्माच्या परबेक हांव तयार करता आसतना हांवें कितें करूंक जाय? वॉट शूड आय डू? वॉट शूड आय डू? कितें करूंक जाय? गर्दनाचो गोटो करूंक जाय? क्रिसमस नेकेत्रां उमकळोंक जाय? बरें बरें लाडू निवऱ्यो आनी घालें कुक्किसां आनी गुळयो किडयो करून खावंक जाय, हेरांक दिवंक जाय? कितें करूंक जाय? हांवें सवाल विचारूंक जाय म्हाकाच. तुवें गर्दनाचो गोटो करयेत, करनासतना येत. तुवें स्टारां उमकळ्यासतना येत. तुवें कुसवार करयेत, करनासतना येत. तातूंत जेजू विचारना. पूण तुवें कितें करूंक जाय? आयच्या सुवार्थेंत स्नानीक जुवा मुखांतर जेजू सांगता, पळया पोटाक नातलेल्यांक पोटाक दिवचे प्रयत्न कर, पांगरण नातलेल्यांक पांगरूंक दिवचे प्रयत्न कर. पळया घर नातलेल्यांक घर दिवचे प्रयत्न कर, बिडार नातलेल्यांक बिडार दिवचे प्रयत्न कर, वखदाक दुडून नातलेल्या मनशांक वखद करच्याक कुमक करचे प्रयत्न कर. फटकिरो फिर्याद, फटकिरो अपराध मानी नाकात, जुलूम चलय नाकात, तुमकां निश्चित केल्ले प्रासड उसूल करी नाकात. हें तुमी करूंक जाय. हें केल्ल्यांत सोम्याक तुमी स्वागत करूंक शकतल्यात, सोम्याचें मिसांव परगट करूंक शकतल्यात, सोमी कोण म्हणून संवसाराक तुमी दाखोवन दिवंक शकतल्यात. आनी ह्या मुखांतर सर्गेच्या राजांत देवाक संतोश जातलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक संतोश जातलो. असलें जिवीत जिवंक आज सोमी आमकां आपोवणें दिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून क्रिसमसा दिसा आमी गीत गायता. ल्हाना बाबा भयणी थंय मेळ्ळो, जेजू मोजो बाळमोर येसो, रडच्या बाळशाच्या हृदयान तो मेळ्ळो. मागीर भुकेल्ल्या भावंडाच्या घरांत काळजान तो मेळ्ळो, निराधार आसलेल्या मनशांच्या घरांत तो मेळ्ळो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू देखून जेजूक सोदून गर्दनाच्या गोट्यांत वचोचें म्हणना. जेजूक सोदून हेणे तेणें नेकेत्रांनी वचोचें म्हणना. जेजू आमचे मदें आसा. कश्टतेल्या रडतेल्या बाळसाच्या हृदयान तो आसा. कश्टतेल्या मनशाच्या जिवितांत तो आसा. पिडेस्त वळवळ आसलेल्या त्या मनशाच्या दुखीन तो आसा म्हणलें आमी विसरूंक नजो. आनी हें आमी करता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें नतलांचें फेस्त तें सार्थक जाता. असलें फेस्त आमी संभ्रमोंक देवाच्या आपोवण्या काल सहज जाल्लें जिवीत जें कितें आयच्या दिसा स्नानीक जुवा आमकां करूंक सांगता तसलें करूंक आनी आमच्या आपोवण्याक सारें जाल्लें जिवीत जिवंक आनी ह्या मुखांतर सर्गीच्या राजा संतोश हाडूंक जायसची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमकां फावो जावं दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रवियांतरी एका देवा तें आसूल आमचो बाबार तूं सारयान सगळीं सांगाता एकाच देवाक सत मानता सर्पदविदार बाप तो सर्गाने पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचनार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता देवाचो इलो स्पोतो सर काळा आदी बापातां जन्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खरें देवातां उपजल्लो करो देव तो देवातां जन्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सगळ्यो वस्तू गेल्या आमा मनशां बसत आनी आमचे जडणे बसत सर्वात कांतो देवलो आनी पवित्र वरवीं आमकां मायेची उदरी ताणें गोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत 5 पिल्यात काल ताका पुरसार मारलो ताणें क्रूस्त मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सुटलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचेर मेल्ल्यांची मन सेवे करून भगवान तो परतून येतलो आनी तिरा सोडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापानी पिता ताम जाला बापानी पिता बराबर
ताका समस्कर नमस्कार महिमा हो प्रभुदेवुडे डोलेलो एकच पवित्र कॅथोलिक दंडावणी स्थापलेले सभेत मानता पत्काच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नाना समोर मानता आणि वेल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. मगळ बाबडीनो यस विश्वासान आणि यस मागण्यान यस बावर्तान यस बरोवशान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा तरी एका देवाच्या पांयतळा समर्पिया. बापा पवित्र सभेच्या समेस्त धार्मीक फुडाऱ्यांचेर तुजे बेसांव घाल. उल्हासान तुजे परजेक तुजे कुशे प्रमाणे चलोवन व्हरूंक तांकां तुजे जाणव्यान बर म्हण मागता. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर फावो ती योजना रुपीत करूंक आनी सर्व धर्म आनी जाती खातीरच्या लोकांच्या सामाजीक तशे आर्थीक अभिवृद्धी खातीर उल्हासान वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हण मागता. समेस्त प्रायवंताचेर आनी सर्व पिडेस्तांचेर तुजे बेसांव घाल. तांच्या कुटुंबासान येतावन फावो ती जतन तांकां फावो कर. तुजे कुशे प्रकार तांकां बरे भलायकेन बर म्हण मागता. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी तुज्या पुता क्रिस्ताचे खरे पटलावदारी जावन तांचे जिणेंत तुज्या पावलांनी चलोवन बरे फोल दिवचे व्यक्ती तांकां खर म्हण मागता. मिसांव गांवांनी वावर करच्या स मिशनरींक उल्हासान तुजे मिसांव करूंक आनी तुजी शुभ वार्ता बरकट करूंक कृपा दी म्हूण मागता. येवं क्रिस्ताच्या मेजा बवरी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी आमकां दिल्ल्या मिसांव समजून तुज्या पुता क्रिस्ताच्या येण्याक वाट तयार करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. एक गडी बोर आमी दोळे आमची आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. हे कोणा मागतान बसिलां उडास काडया तांच्या बसत मागया. देवाच्या उतरा खालची नांत देवाक संतोश हाडिनात त्या सर्व भाव भयणी बसत आमी मागया. सर्गीच्या भोव मुखार बापा तुजे मुखार उस्सारलेली आमची मागणी देन आमी तुका भेटोवन दिता. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव तुज्या पुता जेजून येसू सुवाता प्रकट केली ताचे तो येवचे फुडें स्थानीक जुवांनी असलेच बरी कामां करूंक आमकां आपोवणें दिलें. ह्या मुखांतर तुका सर्गींच्या रासान उरतो संतोश दिवची कामां आमी आमच्या आपोवण्याक सरी जावन करूंक तूं आमकां आपयताय. असलें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुवे दिल्ल्या देण्यानी सौम्या हर्षिता भिजना रंगण पुत्रांनी तुका वंदिता. संतोष करीत काळजानी काणे काढणेता उल्हास करीत गीतांनी मोपून ती दिता. घे सोमिया मोगान तुगे आशीर्वादची काणी तुगे आशीर्वाद कंदये तुगे तिचे सवे आमकांच तुगे. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद कंदये तुगे तिचे सवे आमकांच तुगे. मोगाळ बापा सर्गीच्या उद्वेगाराया सर्वेस्परा रचणारा सृष्टी करणारा हरेची विहर्षिता तुका नावडता. तुझे मोकर सरपडता तुका वाकडता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद कंदये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे
आशीर्वाद कंदये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मान्यागाने महिमे आमच्या आनी आख्या सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून भोव मोगळ बापा आमच्या देवा सगळ्या काळजां तुजी भक्ती करूंक आमी हे बलिदान तुका भेटयता. तुज्या गणित पदवेन सडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय कशाबी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तीस आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयिल्लो तेदना ताणी तुजें पुरविल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासयलेलें देणें तो बाबान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गेच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्व आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो सगळे आमचे जिवीत आमचे कश्ट दूख संतोष सगळे सम्या समर्पिया. आमचे जिवीत सम्याच्या आपोण्याक सरी जाल्ल्यान जिवन संतोषाचें करूंक प्रयत्न करया. बापा करूस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेने कश्ट मरण सुसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसपरीच्या वाण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत निसमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोंग गुठ परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन तोडावरवी तुवें आमकां सोडलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची जडवण कर. बाबा
जेजूच्या मरणास्तोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनची कालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार घसवतेले आम्हा समेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तरलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साईबा पिटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी ह्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणा सबूर वसू दवरूं मेल्यान त्या आमच्या बाबिनीची काकूट करी. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगाती तिसपती बागे हो जुजे बागे हो धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचे सुडवंदराची आचना मतीन दवरना आमचे आपोवणे यथार्थपणी जिवोवन जे कितें सुमयाचें उतर सांगता त्या प्रमाणे आमी सुलोवंक आनी मुखांत सर्गेच्या राजान संतोश हाडूंक तसो संतोश आनंद आमच्या जिवितांत भोगूंक जाय अशी कृपे दिणी. सुमयान शिकलेल्या मागण्या मुखांतर आतां जोडून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमची ताव तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या अनुवारांतले पिडेशेडेंतले आमकां निवार. दये करून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त येणे बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमी समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमयान तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाका तुम्ही स्वीकार केलो. स्वीकार केलो स्वीकार केलो. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाका तुम्ही स्वीकार केलो. स्वीकार केलो स्वीकार केलो. हांव केलो म्हाका कवयले तानेलो म्हाका पियेवंक दिले. दयेन आनी प्रीती म्हाका चलयले. तयार केला हांवें रासगीचे. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाका तुम्ही स्वीकार केलो. स्वीकार केलो स्वीकार केलो. प्रार्थुया.
कनवळे आमच्या भोव मोगाळ बापा, हे तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतले आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची मोडुका सरकाराया आमच्या जिवा संसाराच्या चढवणदारा वेच्या आमकां बाचावी घेवन ये सदा सावी. देव बेगी या भुंयतळा सल्वार करतात मोक्षा कोळा नासाव केली सोडी नाका. जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पाक्याक दुनिया अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. भक्तीपणान मी सांग वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्त हांगा अभिनंदन पठयता. मध्य मुखांतरी आमी सचे बलिदान पटयल्ल्या समेस्त भक्तिकांक अभिनंदन पठयता. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्त देव बरें करूं. सांगता मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां. रोजारी साहेबिनी भगवान कृष्णाचे कृपेन हेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार. फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगेचें आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंतणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.